चालू केल्या आणि काही म्युनिसिपालिटी एरियेत काही टुरिस्टिक इम्पॉर्टन्स एरियेत हे काम मोठ्या दबाज्यान चालू आसा। आजपर्यंत गोंयांत वीज निर्मिती जायनाशिल्ली आणि वीज निर्मिती ही कमीत 23 मेगावॅट आशिल्ली, पूण आमचे सरकार अंडर द लिडरशिप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आय एश्योर टू द पब्लिक ऑफ गोवा that in near future by 2027 the total 150 megawatt वीज निर्मिती ही गोंयांत जातली आणि ताचे श्रेय हे सगळ्यांक तुमकां आसतलें, कारण तुम्ही एक योग्य डिसिजन घेवन हे काम करपाक आमकां हातभार लायला। आज इतिहासात खूब नोंदी जाल्यो। 2024 हे लीप इयर आणि ह्या 2024 बऱ्यो बऱ्यो गोष्टी घडत रावल्यो। तुमकां खबर आसा अयोध्येत राम लल्लाची प्राण प्रतिष्ठापना जवळ जवळ 500 वर्सांनी जी प्रत्येकाच्या मनात आशिल्ली ती घडून आयली आणि ताजे श्रेय प्रायम मिनिस्टर मोदी कॅबिनेट आमचे जे भारताचे कॅबिनेट आसा तांकां सगळ्यांक आणि सदांच विश्व हिंदू परिषद RSS आणि बाकीचे सगळे मुखार सरून जी आंदोलनां केली, जी कार सेवा केली तांकां आसा। त्या खातीर तांकां विनम्र प्रणाम करत आसतनाच अश्यो गोष्टी 2024 सालांत प्रामुख्यान सबंद भारतांत घडटल्यो। 370 कलम खाली केल्या नंतर आज आमकां थंय वेगळेपण दिसपाक लागला आणि ताजे श्रेय भारताचे पंतप्रधान बाब नरेंद्र मोदी आणि होम मिनिस्टर बाब अमित शाह आसा। आमी हे विसरपाक जायना, कारण देश जेन्ना एका उच्चुंग भरारी करता तेन्ना त्या देशाचे जे काम करता तांच्या फाटल्यान आमी उबे रावपाक जाय आणि ते उबे रावपाचें काम प्रत्येक गांवांतल्या प्रत्येक वाड्या वयल्या लोकांनी करपाक जाय अशें नमूद करता। आज परत एकदा ह्या सुंदर अशा सोहळ्यात तुम्ही सगळे उपस्थित रावले। म्हजे बरोबर आमचे म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष आसा, उपाध्यक्ष आसा, नगरसेवक आसा, जिल्हा पंचायत आसा, सरपंच आसा, पंच आसा, आजी बाजी सरपंच पंच आसा, पत्रकार, मीडिया, सरकारी अधिकारी, डेप्युटी कलेक्टर, DYSP, PI, सगळे सरकारी अधिकारी, सगळे ज्येष्ठ नागरिक, भाव भयणी आणि सगळी भुरगीं ज्यांनी हांगा आपले सादरीकरण करतले आणि सादरीकरण केल्या ती सगळी भुरगीं मना बसून हांगा उपस्थित रावल्या, तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। आजच्या दिसाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता आसतना हातांत हात घालून आमी देश मुखार व्हरपाचें काम करुया। संविधानाच्यो गोष्टी आसा, संविधानात जे रुल्स रेग्युलेशन दिल्या तिची माहिती आम्ही प्रत्येक जण जाणून घेऊया। आंदोलन करता असताना ही माहिती खूप गरजेची आसा हे आम्ही लक्षात दवरुया आणि मुखार वचुया अशें नमूद करता। परत एकदा सगळ्यांक ह्या रिपब्लीक डेच्यो शुभेच्छा दिता।